गीतावमी ओढासून तुसान समिया सबर तुझ्या गाता स्तुती ओढावल्लासा जीवना तुझ्या सखीच्या जीवना तुझ्या समिया उर्बेन मी आल्या भक्तीन मोगान तुका मी हसिता कळसान मनान एकसा तुझी स्तुती गाता वरदान बलिदान तुका आम्ही भेटयता. मोगाल भवन आनी भयणीनो, देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक आनी ह्या पवित्र तळाक मोगाचो येवकार मागता. एक घडीभर आमी बसया. आयच्या दिसा ह्या मिसाच्या बलिदानाची तेसवां ह्या परी आसात. अर्घ जावन हे मीस भेटयतात. हाना फेर्नांडीस ताच्या 9व्या वर्साच्या जल्मा दिसा संदर्भी किन्निगोडी, अनिल डिसोजा ल्हान पुलवाडो, ज्योती कुवेलो शिरवा, रेश्मा बिंडो शंकरपुरा, एनेटिड सिक्वेरा संपिगे, डॉरथी कोरिया कुळूरू, डॅफ्नी डिसोजा टोरंटो, विन्सेंट प्रेसिला डिसोजा मुंबई, केन जिया किन्निगोळी, रूबेन शबीना किन्निगोळी, आयरीन एलियस मिस्के संपिगे, जॉयसन कुवेलो कुळूरू, विनिशा सेनन डिसोजा किन्निगोळी, आल्बर्ट डिसोजा 500 वर्साच्या जल्मा दिसा संदर्भी संकल्प करिया, जॉर्ज डिसोजा आनी कुटाम केल्मेट, नॅन्सी डिसोजा मोल्के, विन्सेंट पेट्रिशिया सुवारीस पालिमार, वेलेरियन सिसिलिया रेबेलो निड्डोडी, लूसी डिसोजा बजपे, सिसिलिया मस्कर्नस निड्डोडी, सियारा कॉर्डा शिरवा, रेनिटा पिरेरा जल्मा दिसा संदर्भी मूडबिद्रे, एल्रिक जोशवा डिसोजा ल्हान पुलवाडो, मेरी जैसन अश्विन सल्डाना किरेम, मोनिका मिनेजस मुंबई, ग्लेनिशा क्रिस फेर्नांडीस किन्निगोळी, रॉयस्टन फरीस आनी कुटाम मँगलोर, लॉरेन्स पिंटो पानीर, लॉरा फेर्नांडीस सुरतगल, गॉडविन डिसोजा किन्निगोळी, रोनाल्ड डिसोजा आनी कुटाम किन्निगोळी, सुनीता सुनील डिसोजा किन्निगोळी, हेमी पिंटो किन्निगोळी, सुजाता कार्डोजा उडुपी, आयवन मेंडोन्स आनी कुटाम मुंबई, लीना मतायस किन्निगोळी, ग्लॅडिस रॉबर्ट क्रास्ता कुप्पेबादा, विक्टर ग्रेसी डिसोजा निड्डोडी, प्रकाश डॅफ्नी डिसोजा निड्डोडी, रोशन केविटा रियोला डिसोजा निड्डोडी, सेसिलिया डिसोजा किन्निगोळी, वाल्टर डिसोजा मियार. प्रत्येक तेसां बसोन मीस भेटयता. रेश्मा बिंडो शंकरपुरा, निकिता क्रिस मेंडोन्सा मुंबई, प्रवीण जेनेव्यू फेर्नांडीस मिलाग्रेस, डॅफ्नी डिसोजा टोरंटो, लिली अल्वारिस आनी कुटाम मुक्का. कुटमांत देवदीन जाल्ल्या आत्मीय बसोन मीस भेटयता. लूसी डिसोजा किन्निगोळी, विनिशा सेनन डिसोजा किन्निगोळी, मेबल वी कुटिनो सांजूद वाडो. देवदीन फादर स्टॅनली बिरेराच्या आत्म्या बसोन मीस भेटयता. ज्योती कुवेलो शिरवा, देवदीन जोसेफ जेकब डिसिल्वाच्या आत्म्या बसोन मीस भेटयता. एक भक्तीक देवदीन पीटर जॉन डिसिल्वाच्या आत्म्या बसोन मीस भेटयता. एक भक्तीक देवदीन डिसोजा आनी नोराना कुटुंबाच्या आत्म्या बसोन मीस भेटयता. डॅफ्नी डिसोजा टोरंटो, देवदीन बॅप्टिस्ट डिकुनाच्या आत्म्या बसोन मीस भेटयता. आयरीन मिस्के संपिगे, देवदीन हिल्डा डिसोजा आत्म्या बसोन मीस भेटयता. विनिशा सनन डिसोजा किन्निगोळी, देवदीन जोसेफ ब्रिजिटाच्या आत्म्या बसोन मीस भेटयता. आल्बर्ट डिसोजा संकल्प करिया, देवदीन हिलारी मिरांदाच्या आत्म्या बसोन मीस भेटयता. विन्सेंट मिरांदा मुंबई, देवदीन थॉमस पिरेराच्या आत्म्या बसोन मीस भेटयता. दुल्सेन रेनिटा पिरेरा मूडबिद्रे, देवदीन जोसेफ पिरेराच्या आत्म्या बसोन मीस भेटयता. दुल्सेन रेनिटा पिरेरा मूडबिद्रे. ह्या ते सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागता आसतना आमची मागणी ते सवां सुमयाच्या पांयां तळा ह्या नोवेनाच्या दिसा आमी समर्पण करया. प्रत्येक जाण आमच्या फातरून सांजूद उतात देव मारिपाक आनी विशेष तरान आज आमी मागया. आज आमी प्रत्येक जावन आयतराचें क्रिस्ती शिक्षण शिकोवच्या सर्व शिक्षक शिक्षिके खातीर विशेष तरान मागता. कालच्या दिसा सान चार्ल्स बोरोमियो ताचें फेस्त आमी आचरण केलें. तो आयतराच्या क्रिस्ती शिक्षक शिक्षकीचो
पात्रोन जावन आसा ताका मान केलें ताच्या उडासाक क्रिस्ती शिक्षण शिक्षकींचो दिवस आचरणाच्या संदर्भी ह्या सर्व शिक्षकी खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी विशेश तरान मागता सर आमी उबे रावया ह्या मिसाच्या बलिदानान भक्तीपणान आमी भागीदार जावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो. तुमच्या सवे आसो. देवाच्या जेवणाक सबारांक आपयलां पूण आमकांय समस्तांक आपयलां आसता. आमची निबा आमकां आसात देवाचें जेवण सोडून दुसरे कडेन वेचाक. त्या खातीर आज आमकां एक आपोवणें मेळ्ळां. त्या आपोवण्याक आमी पाळो दिवंक तयार आसा म्हणलें सवाल. त्या सवालाक आमी जाप दिवंक आसा. त्या खातीर आज आमी कृपा मागया सोम्या कडेन त्या जेवणाक आमी चुकनासतना हजर जावंक आनी हें मिसाचें बलिदान आमी फौत बरी पेटोवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया. हांव पातकी सरपदीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विस्तारून सांगता. मनान चिंतून तोंडार सारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बगेन सदां संकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकलोत कर, सोमिया काकलोत कर, क्रिस्ता काकलोत कर, क्रिस्ता काकलोत कर. सोमिया काकलोत कर, सोमिया काकलोत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, धर्मदूत सांजूत ताद्देव वरवीं तुका वळखोंक तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बाबार्थान मानून घेवन तुका वळखोंक फावो कर. आनी अशें आख्खे पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुम्यांनी पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेतान राजवड चलयता सासनाच्या सासनार. आमेन. सांग पावलोन फिलिपी घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, तुमचें मोण क्रिस्ता जेजूचें मोण जावं. सैमान तो देव तरी त्या समापसापणाक तो लब्धो रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच कालतकन मरणा पर्यान कुर्साच्या मरणा पर्यान तो विधेय जालो. देखून देवान ताका अती उंच उबारलो आनी 6 नांवां प्रास वर्ते नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशी वेली भागवत सैमोन ह्या नांवाक हर एक दिमी. सर्गी संवसारी आनी पातळी आनी परगटी जैमोन हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण समी. देवाचें उतार हें. देवाचें उडकार.
सर्वेश्वरा हांव तुजी स्तुती करतलो व्हड सभेन सर्वेश्वरा हांव तुजी स्तुती करतलो तुजी स्तुती करतल्या हुजीर म्हज्यो आंगवण्यो हांव पाळटलो गरिबां जेवण खावन दादोशी जातली सर्वेस्पराक सोदता ती ताका ना वाडटली तांची काळजां शांतीन जियोन सदां काळ व्हड सभेन सर्वेश्वरा हांव तुजी स्तुती करतलो सगळे पृथ्वीचो लोक जागो जावन ताचे शिपरतलो हे राष्ट्रा मदली जनांगा ताच्या पांयां पडटली कित्याक सर्वेस्पर राजवड चलयता राष्ट्रांचेर पदवी चलोवपी एकलोच तो ताच्या पांयां पडटले संवसारांतले व्हड व्हड मनीस व्हड सभेन सर्वेश्वरा हांव तुजी स्तुती करतलो व्हड सभेन सर्वेश्वरा हांव तुजी स्तुती करतलो Alleluia, 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 alleluia. येया म्हज्या सरसीं सुमेज तुमी कश्टतल्यान आनी वजन वयतल्यानो हांव तुमकां विशय दिता म्हणटा सुमी Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसून तुमच्या सवे आसून सांलुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या तवळ जेवणार बसून आसल्या मदल्या एकल्यान जेजू लागीं म्हळें देवाच्या राजांत जेवणाक बसता तो मनीस बागीच सई जेजू ताका जाप दिवन सांगूंक लागलो एका मनशान वडयेक जेवण केलें आनी जायत्यांक आपयलें जेवणाचो वेळ येताना सगळें तयार जालां येया म्हणून आपयल्ल्यांक सांगूंक ताणें आपल्या चाकरांक धाडलो पूण ते सकड एक सारकी निबां दिवंक लागले पयलो ताका म्हणालो हांवें एक शेत मोलाक घेतलां तें म्हाका वचून पळोवन ये जाय देखून दया कर म्हाका माफ कर आनी एकलो म्हणालो हांवें 5 जोतां पाडे घेतल्यात तांची परिक्षा करून पळोवंक म्हणून हांव भायर सरलां देखून दया कर म्हाका माफ कर आनी तिसऱ्यान म्हळें हांव खाजर जालां तितलोच देखून म्हाका येवंक जायना साखर फाटीं आयलो आनी सगळी गजाल ताणें धनियाक सांगली धनी सगळो सुरागान पेटलो चाकरांक सांगूंक लागलो तुर्तान भायर सरन शहराच्या रस्त्यांनी आनी गल्ल्यांनी वच आनी सकड दुर्बळ्यांक पांगळ्यांक कुरड्यांक आनी तोंट्यांक आपोवन हाडून ये उपरांत तो म्हणालो सायबा तुजे हुकमे प्रमाणे सक्कड कर्ण जालें पूण आनीकय जागो आसा तोळ दनयान साकराक सांगलें तर तूं राज रस्त्यान आनी वोय बगलेच्या वाटांनी वच आनी लोकांक बळान भितर हाड अशें बरो म्हजें घर हांव तुमकां सांगतां जांकां आपयल्लें तांचे मदलो कोणूच म्हजें जेवण चाखोवंक पावचो ना देवाचें उतर हें वाकणे तुका क्रिस्ता मोगाच्या भाव भयणीनो
आयचो वांजेल सकाळीक ह्या आयच्या दिसाक संबंध जाल्लो 2000 वर्सां आदीं जेजून सांगली ही ओपार आयच्या दिसा आमच्या जिणेंत ती सत जाता मस्त भोवटी आनी आमची परिस्थिती एक्झिस्टन्शियल परिस्थिती आतांची परिस्थिती कशी आसा म्हळ्यार ह्या वांजेलांत कितें सांगलां तेंच घडता म्हयन्या सोंपयल्या आयतारा दीस भुरग्यांक दोतोर ना आनी त्या दीस आवय बापूय कितें करतात हप्त्यांत एक दीस न्ही भुरगीं न्हिदोवन दी उरल्या दिसांनी तांकां मिसाक वचोंक आसा या इस्कॉलाक वचोंक आसा वेग्गी वचोंक आसा देखून तांणी वेग्गी उठोवंक आसा आज आयतार म्हयन्या सोंपयलो आयतार दोतोर ना त्या खातीर ती इल्लोसो वेळ चड न्हिदोवन दी देखून मिसाक वचना जाल्यार व्हडणी दोतोनेक वचना जाल्यार व्हडणी दोतोर ना कशी हे म्हणून थोड्या निमणी म्हणलें खंडीत जावन आमकां कळीत आसा म्हळ्यार थंयसर दोतोनेच्या पयलें तुज्या भुरग्यांची न्हीद तुका चड गरजेची हांगासर कशें दनयाचे जेवणाच्या की ताचे पाडे ताका चड गरजेचे की तशें आमकां आमच्या भुरग्यांची न्हीद चड गरजेची आनी एकल्यान जोत ह्या शेत मोलाक घेतलां आनी तें शेत म्हाका पळोवंक आसा ताका दुसरो दीस ना गी पळोवंक दुसऱ्या दिसा वचीत गी ताचे बदल्याक ताका त्याच दीस वचत जाय दनयान जेवण केल्ले दिसच वचत जाय आनी त्या खातीर आमकांय तशेंच थोडे फावटी आमच्या शेताक वेचें काल आयतारा मात्र एका फिरगेजेक हांव गेल्लो त्या पूण तांणी चडताव जावन 2 पारां उपरांत 2 पार म्हणसर इगर्जेक वतात सकड करतात 2 पारां उपरांत सारें वोवंक एका चडताव आयताराचें सारें वोवंक हें तांकां कित्याक म्हळ्यार आयताराचें भुरग्यांक रजा आसा व्हडांकी भायर कामाक वचोंक ना त्या खातीर आयतारा दीस तांणी सारें वोवंक देखून तांकां सारें वोवोवचें देवाच्या दिसाच्या की चड इम्पॉर्टंट चड गरजेचें आनी तशेंच आनी एकल्यान म्हळें हांव खाजर जालां तितलोचो देखून म्हाका बायलेक सोडून आयच्या दिसा वचोंक जायना हांवें जेवणाक येवंक जायना म्हाका घरा रावंक आसा म्हज्या बायले ओट्टो हांवें रावं जाय आज पयलो दीस त्या दीस म्हज्या बायले ओट्टो रावं जाय बायले ओट्टो उरले ताच्या जिणेचे सगळे दीस ताका आसात पूण दनयान जेवण केल्ल्या त्याच दिसा ताच्या बायले ओट्टो रावं जाय गी म्हणलें सवाल आनी हें आमच्या जिणेंत हर एक दीस म्हणलें बरी घडटा भुरग्यांक दोतोर तांकां स्पेशल क्लास आसा देखून ती 10th शिकतात या PUCंत शिकतात त्या खातीर तांणी स्पेशल क्लासीक वचोंक आसा देखून तांकां दोतोर ना जाल्यार व्हडणें मीस ना जाल्यार व्हडणें मिसाच्या बदलेक तांकां स्पेशल क्लास आनी तशेंच आनी थोडे आसात व्यापार करूंक या खंयचेय एक वेव्हार करूंक तांकां आयतारा दीस कित्याक म्हळ्यार त्या मनशाक आयतारा दीस फुरसत आसा त्या खातीर हांवें आयताराच वचून ताच्या घरा वचून वेव्हार करीचें तो म्हज्या जिणेंत असलेय दीस आसतात हांव आयच्या दिसा म्हाका दिल्लें तें काम या म्हाका दिल्लें तें आपोवणें हांगासर ह्या जेवणाक येवंक तें आपोवणें मस्त फावटी हांवें निराकार केल्लें आसा निराकारसून हांवें म्हज्या वेव्हाराक गेल्लो आसा म्हज्या स्पेशल क्लासीक गेल्लो आसा म्हज्या ट्युशन क्लासीक गेल्लो आसा म्हज्या खेळाक गेल्लो आसा आयतारा दीस एकच दीस आनी भुरग्यांक क्रिकेट खेळोवंक आयताराचो दीस मात्र मेळटा देखून क्रिकेट खेळोवंक वचोन दी तांकां या एवकरिस्तीक जेवणाच्या की चड क्रिकेट खेळ एवकरिस्तीक जेवणाच्या की चड तांकां ट्युशन क्लास एवकरिस्ताक जेवणाच्या की चड
तांकां स्पेशल क्लास येवकरिस्ताका जेवणाच्या की चड तांकां तांचे विराम पूण आमकां हर एकल्याक खालतें जाल्या शिवाय ह्या जेवणाक वचोंक साध्य ना कित्याक खालत्या मनशाक मात्र आपणाचें व्हडपण सांडूंक जाता बायल आयल्यार कितें जालें या नुवेंत खाजर जाल्यार कितें जालें बायले काणेनंतर तूं इगर्जेक वचनीं गे ह्या जेवणाक वचनीं गे कित्याक जायना तुका 5 जोतां हाडल्यार ती पळोवंक तुका दुसऱ्या दिसा वेळ आसा न्ही गे पूण आयच्याच दिसा आयताराचेच दिसा कित्याक जायचे शेत तुवें काणी गेलां आयताराच दिसा कित्याक पळोवंक वच जाय वेवहार तुजो करूंक आसा आयताराच दिसा कित्याक जाय थंयसर येवकरिस्ताक येवंक तुका वेळ ना गे आनी थंयसर खालतेपणाची गरज आसा हाचें पयलें वाचप सा पावल फिलिपिकारांक बरोवन सांगता तो देवाच्या समसारको जाल्यारय ताच्या समसारकेपणाक तो राखून रावोंक ना बगार तो गुलामाचें रूप घेवन एका मनशा बरी जालो मनशाचें रूप घेवन मनशा मदें तो जियेलो आनी ताका त्या खातीर देवान ताका एक नांव दिलां आनी त्या नांवांतय बागवजय हर एक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी हे खालतेपणाचो गुर्तो देवान ताका व्हडलो केला कित्याक ताणें खालतेपणान जियेला तर आज मोगाच्या भाव भयणीनो एक सवाल तुमचे लागीं आज तुमचे मदें 2 संगती मुखार दवरल्यात खंयचें जाय तुका तें तुवें विंसूंक जाता एक तुका आयतारा मीस या तुजें शेत आयतारा मीस या तुजें पाडे आयतारा मीस या तुजी व्हंकल या न्हवरो आयतारा मीस तुजी विराम आयतारा मीस तुजी स्पेशल क्लास आयतारा मीस तुजो क्रिकेट खेळ खंयचें जाय तुका तें विंसयेत पूण खंयचें तूं विंसताय तें चड गरजेचें उंडोगवांसो हारनायला स्वीकार कर बापा वायदाकांसो हारनायला स्वीकार कर बापा आमकां साथ भेटयता स्वीकार कर बापा जीवन हे पावन कर दयाळ मोकाळ बापा स्वीकार कर काणीक मोकाची पोतामचे कुर्पेशीवर दैविक देणे सगळींची मोगाळ भाव भयणीनो हें आमचें बलिदान सर्पदुदरा देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नेक्या पळय सभेच्या दवा सर्वेस्पर मानून सर्वेस्पर भगवंत धर्मदूता सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडोवन परगटूंक संतोशान आपलो जीव खर्चिलो आनी रगत वारयलें तीच सोडोवन आमच्या एकाळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता त्या आमच्या सोडणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया वय आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदुदराणी शासनाच्या देवा
सर काळी आनी सर ते आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रायेची कुणान जावन ह्या संवसारान सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुन्यादीचेर तीर आनी घट बांदून दवरल्याय देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या सर दळभरान संगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दरबारा सो सवेश पतो सगानी संसार भरला तुझ्या वैभवान हो सगी तुका जय जय सवेश पराचे नावी येता ताका जय हो सगी तुका जय जय हो सगी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्रकार म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेया आनी खाया ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेया आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्ने कराराचें हें रगत पातकांचे मोक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासा करा. भावार्थाचो गोड परगटोया. जेसू मेलो जेसू जीवन साला जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीप्रेम उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या या सखी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुन्हा जुवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपसान तुजें परसळेत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कामुरये देवाचे माये सांगता भगियन सुसे तिचो पती भगियन दमदत्ता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुकानम गांवांत दी. आनी सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका
ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनात धरून ताने शिकलेले प्रार्थन धैर्य घेऊन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समका येवं, तुझी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत चौकासाय आमकां दी. सर्गींचे बागान आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवरतेचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दे आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या येसव्यासूं एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सर सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू तुझ्या जेवणाक संतोषान जमल्या, स्वागत करून तुका राखून रावल्या. ये वेगी ये आमच्या बिडारान, राव सदां आमच्या काळजान. ये वेगी ये आमच्या बिडारान, राव सदां आमच्या काळजान. जेजू तुझ्या जेवणाक संतोषान जमल्या, स्वागत करून तुका राखून रावल्या. ये वेगी ये आमच्या बिडारान, राव सदां आमच्या काळजान. ये वेगी ये आमच्या बिडारान, राव सदां आमच्या काळजान. जिविताचे खाण तू, आत्म्याचे पोषण तू. आत्मो आमचो भरताय दैवीक जीवन, तुझे खाण सदां दी आमकां. दैवीक जीवन भर आमकां, तुझे खाण सदां दी आमकां. दैवीक जीवन भर आमकां. जेजू तुझ्या जेवणाक संतोषान जमल्या, स्वागत करून तुका राखून रावल्या. ये वेगी ये आमच्या बिडारान, राव सदां आमच्या काळजान. ये वेगी ये आमच्या बिडारान, राव
प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा बगेवन जुतात देवाच्या जैतेवंत मरणा बसोत ह्या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला. तांतू घेतल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां थीर करून दवर हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. एक घडीभर आमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, सांजुता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळा परा तुमकां स्वागत म्हणटा. हर एका मंगळारा सकाळीं 7:45 वरां तेर्स 8 वरार मीस नोवेनांनी साक्रामेंताचें आराधन आसा. 10 कुमसारां 10:15 वरार तेर्स 10:30 वरार मीस नोवेन आनी साक्रामेंताचें आराधन उपरांत आयिल्ल्या सर भक्तिकांक जेवणाची मांडावळ हांगासर आसा. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. गरजेक पडचे बूक स्टॉलांत मेळटात. त्या देखून थंयसर सांजुता देवाच्यो इमाज्यो 3 नमुन्याच्यो आसात. ताचे उपरांत कोंत बेंतीन आनी गरजे पडचे बूक एक सगळे आशिर्वादीत केल्ले. त्या देखून कोणायकी जाय जाल्यार थंयसर घेवन वचयेत. डिवायन मेडिसीन, गांठी दुखी, गॅस्ट्रीक, भुरग्या पिडेक संबंदी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेन. मिसान तशें ते सवां कोणाकी दिवंक आसा जाल्यार दफ्तरांत तुमी दिवची. कावन्सिलींग तशें तुमच्या समस्याक सूक्त मार्गदर्शन गरज आसा जाल्यार हप्त्या मदें तुमी फोन करून हांगासर येवयेत. तशेंच आयच्या दिसाय थोडो वेळ मेळोवंक तुमकां अवकाश आसा. पुणशताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमी तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. दफ्तरांत तुमी दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावून तुमकां आमी आपोवणें दिता. सगळें स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपारांचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मादीस, जुबले, कुमगार असलीं बरीं कार्यां आसतना ह्या पुणतळाचो उगडास दवरा. त्या लेकार जेवणाक आदार दिया. सर भक्तिकां तुमचे खातीर मागतलीं. आज मूडबिद्रे आळुवास होमिओपॅथीक हॉस्पिटलाची दाक्तरां नर्स हांगासर आश्रयच्या बिल्डिंगांत थंय क्लासरुमांत आसात. कोणायकी होमिओपॅथीक मेडिसीन गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत वा आराधना वेळार वा नोवेना वेळार तुमी वचून थंयसर मेळोवंक वो फायदो जोडूंक तुमकां अवकाश आसा. आतां हांव जेवणाक दान दिल्ल्यांची नांवां वाचतना तुमी मुखार येवन आयचो प्रधान याजक मनादी बाब लिओ वेगस हांचे तावन मानाची वाद घेजय म्हूण हांव तुमचे लागीं उपकार मागता. नांव नाका म्हूण एकदां न्ही किन्नगोळी आयचे दिसाचें नॉन वेज जेवण तांणी स्पॉन्सर केलां. विशेश तरान तांचो उपकार भोवता. देव बरें करूं म्हणटा. बॅप्टिस्ट कार्मेन डिसोजा किन्नगोळी, आल्बर्ट डिसोजा ताच्या 55 वर्साच्या जल्मा दिसा संदर्भी संकल्प करिया ताणें आयच्या दिसाचें वॉर्न आमकां स्पॉन्सर केलां. एक भक्तीक ताच्या जल्माचो भांगरोत्सव संदर्भी आयचे किन्नगोळी आयच्या दिसाच्या वॉर्नाकी तांणी कुमोग केल्या. डॅफ्नी विल्फ्रेड डिसोजा टोरंटो कॅनडा, क्लिपर्ड सविता ओलिवेरा कोडिकल, नॅन्सी डिसोजा मुल्की, नांव नाका म्हूण एकदां न्ही बचपे, जूद तदेयोस गोन्जाल्वीस बारकोर, आयवन मेंडोन्सा मुंबई. ह्या सर्वांनी मुखार येवचे कोणा हांगासर आसात तुमच्या मानाची वाद घेजय म्हूण उपकार मागता. दान दिल्ल्या सर्व दानीचो हांव उपकार भावता. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या बऱ्या मनाक देव 100 वांट्यांनी आशिर्वादां वतून दी म्हूण हांव मागता. आज जेवण तयार केलां पवित्र काळजा वाड्याकारांनी तांचे खातीर आमी आराधना वेळार नोवेना वेळार मागया. सर आमी दिमी घालया. सांजू दुता देवाच्या मनाक नोवेन आमी सोलोवन व्हरया. पात्रोन सांजुता देवा आमची पसत विनती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पसत विनती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पसत विनती कर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.
भाव भयणीनो सर्गी सोम सोमोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता बघेवन जोदता देव सर्गाराजान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेत आसून आमचे बसोर विनाती करता सांजोदता देवानी एरसान बघ प्रत्येक जण मुरी आमची सर्गींचे माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आता आमी सांगता मागया सुमिया जेजो क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो वडभाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता तुका आनी धर्मदत्त जोदता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टागा दिसा आमी उगडास करता बघेवन ता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता ये जेजो मनशाच्या कुटुंबातय तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वसता तुज्या कुर्साच्या मोरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतरी वगळाप लाभता आनी समेस्त मनीस देवाक मानवता जेजू आमच्या भावार्थ उदेशी तू आता खरोच आमचे मध्ये आसाय म्हण आमी सत मानता तुज्या पवित्र आत्म्यावरी आमचे दई देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय आता आमी बघेवन जोदता देवाच्या विनवणेन तुजे मारिपाद उबाच्यो गरजो आनी अत्रे तुज्या दैवीक कुशेबरमाने तू जारी करतलय म्हण आमी बरो आसता ये जेजूच्या पवित्र आनी उदार कालचा सर आमचे पातेनी आमी तुजे दई दवरता तुका जावं महिमा मान आनी वगळाप सदां सर्वदा आमीन सांजोदता देवाक मागणे या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्मदस जावन आसलेल्या बघेवन जोदता देवा या आमच्या मागण्याक तूं आमचे सवय मेळ जेजू सोडवंदार असो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणेची सुवार्थ तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मोरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलो इश्टगारीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीस कश्टार सणेनी सांबोन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तूं केरिती शारोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पोक्षता पातेनीन आयलां सर आमी बसया मोगाचे न्हू आज सभा जणांनी हांगासर ते सवा मागणी दान दिल्ली आसात आतां ह्या घडी हांव वाचून सांगतना जर तर तुमची ते सवा मागणी हांगासर आसात तुमी खालसान तावन मागा मोगाचे न्हू नांतर जे कितें ते सवा मागणी घेवन ह्या पवित्र थळाक आयल्यात ह्या घडये सर मागणी ते सवा सांजोदता देव मारिपा सुमियाच्या पांयां तळ आमी समर्पण कर विशेष तरान ह्या घडी आमी मागया मोगाचे न्हू एका जोड्या मदें समाधान आसचे खातीर मागोवंक सांगलां 13 जाणांक बरी भलायकी फावो जावचे खातीर एकल्याचें ऑपरेशन जालो गायी बेगीन गुण जावचे खातीर तेगांक कामांत फावो ती भद्रती मेळचे खातीर 8 जाणांक परगांवांत बरें काम मेळचे खातीर एकल्याच्या पांयाची दूख वा पोड गुण जावचे खातीर एकल्याक विजा प्रोसेसींग बेगीन जावचे खातीर 6 जाणांक रीण फारी करून कुरपा मेळचे खातीर 11 जाणांच्या घरांत शांती समाधान राज जावचे खातीर 7 जाणांचो जागो बऱ्या मोलाक विकोन वेच्या खातीर 15 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळचे खातीर एकल्याचें फ्लॅटाचें लिगल पेपर बेगीनच मेळो आनी सेल जावचे खातीर 5 जाणांक आमाल पिवन येत्यान सुडका मेळचे खातीर 8 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जावचे खातीर 2 मोबायल एडिक्शनांत पयस रावचे कुरपा मेळचे खातीर 3 जाणांच्या फाटदूख गूण जावचे खातीर 3 जाणांनी दिल्ले पयशे बऱ्या मनान पाटी मेळचे खातीर 7 जाणांक BP शुगर नॉर्मल जावचे खातीर एकल्याची मोतीची पिडा गूण जावचे खातीर 8 जाणांच्या हातापांयाची गांठी दूख गूण जावचे खातीर 2 माट मंत्रांनी दुष्टकायेच्या पिडेतावन राखचे खातीर एकलेचो बांदतेर बऱ्यान जावचे खातीर 2 कोर्ट केजींत जीक मेळचे खातीर एकल्याक ओवरींत क्रिस्ट जाल्लें संपूर्ण गूण शिस्त जाल्लें संपूर्ण गूण जावचे खातीर 7 जाणांक शिकोवंक बरी मोत आनी जानवाय फावो जावचे खातीर एकल्याच्या कामांत प्रमोशन मेळचे खातीर एकल्याची कॅन्सर पिडा गूण जावचे खातीर आनी 22 जाणांक प्रत्येक तांच्या त्या सवां खातीर तांणी मागोवंक सांगलां मोगाचें न्हू ह्या भोंवडांच्या त्या सवां खातीर मागण्या खातीर आमी मागता आसतना एक भयण आमचें UK गेलां ताच्या उंचल्या शिकपा खातीर ताका येन्नाय
कार्ड मेळचे खातीर नंबर मेळचे खातीर आयच्या दिसा विशेष तरान ताच्या कुटुंबाच्यांनी मागोवंक सांगला ह्या आमच्या भयणी खातीर विशेष तरान ताचें आशिल्लें तें येन्नाय नंबर ताका मेळच्याक आनी ताचें जिवीत थंयसर समाधानाचें संतोशाचें जावच्याक सक्कड संगतींतलें ताका बांदपा जातलें सोमयान सुडका ताका दिवच्या खातीर हे भयणी खातीर मागोवंक सांगला ताचे खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू तशेंच एक जोडें कालच्या दिसा मिलार फिरगेचेर हांव हांगासर आयिल्लें तांच्या बऱ्या भलायके खातीर प्रत्येक जण तिका भयणीक दिश्ट ना तेच्या दिश्टे खातीर बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक सांगलां तिचे खातीर आमी मागया तशेंच एका भयणीक हांगांत उलोवप आसा मतींत उलोवप कुडींत उलोवप आसा तिका बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागोवंक सांगलां ह्या आमच्या भयणी खातीर आमी मागया एका दादल्या आनी स्त्रिये मदें मनस्ताप आसा स्त्री गरजोन तिच्या कुळारा कुटुंबांत ती आसा तिणें परत फाटीं येवच्याक तिच्या मतीक उजवाड मेळच्या खातीर आनी त्या कुटुंबांतले समस्ये इत्यार्थ जावच्या खातीर मागोवंक सांगला त्या आमच्या भयणी खातीर त्या कुटुंबा खातीर आमी विशेश तरान मागया मोगाचें न्हू तशेंच एका कुटुंबाची कोर्ट केस आसली 10 वर्सां जावन तांकां आतां कोर्टांत जीक मेळ्ळ्या पूण त्या ऑपोजीट पार्टीच्यांनी वयल्या उंचल्या कोर्टाक वचनाशें सोमयान तांकां सांबाळच्याक राखच्याक आनी त्या मारीपात ह्या कुटुंबांत फाटल्या 10 वर्सां 10-15 वर्सां जावन चलोवन आसचे सगळे समस्या इत्यार्थ जावच्याक तांचो जागो तांकां फाटीं मेळच्या खातीर सोमयान तांकां सांबाळच्याक राखच्या खातीर आमी मागया तशेंच त्या कुटुंबांतलें भुरगें पसकें गेल्लें भुरगें ताका पिडा आसा तें भुरगें कश्ट जाता त्या भुरग्याक बरी भलायकी बरेपण लाभच्याक सोमयान ताका आपोवन गूण करच्याक विशेष तरान त्या भुरग्या खातीर मागोवंक सांगला त्या भुरग्या खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू परगांवांत अशी एक स्त्री तिच्या कामाच्या दाळा जायते समस्या आसात तिच्या पासपोर्ट विजाचे समस्या आसा सगळे परिहार जावच्या तिका बरें काम पावो जावचे खातीर मागोवंक सांगला त्या स्त्रिये खातीर आमी विशेष तरान मागया त्या कुटुंबा खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू आनी अशें 6 जाणां ह्या पवित्र थळाक येता ताच्या त्या सवां खातीर मागोवंक सांगला ताच्या कुटुंबा खातीर मागोवंक सांगला ह्या घडये ह्या बावंडां खातीर सगळ्यां खातीर आमी आमची मागणी उबान दिवया तशेंच ह्या पवित्र ताळ्याच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी 6 जाणांनी उदार मनाचें दान दिलां फुलाची पाकळी ह्या पवित्र थाळाक दिवन हो संभ्रम भोव अपूर्वान जावं कुमो केल्या सक्कड भक्तिकां खातीर दानी खातीर आमी मागया तांच्या कुटुंबा खातीर मागया सुमयान तांकां आपोवच्याक बेसांवांनी भरच्या तांचें जिवीत नंदन करच्याक पात्रोन सांता मारीपात ह्या घडी आमी विशेष तरान मागया अरदान तुका सुमयान जेसू वंदन तुका सुमयान जेसू वंदन तुका नमन तुका सुमयान जेसू नमन तुका स्तुती तुका सुमयान जेसू स्तुती तुका होगलाप तुका सुमयान जेसू होगलाप तुका प्रणिपात तुका सुमयान जेसू प्रणिपात तुका सुमयान जय जेसू जय तुका सुमयान जय जेसू जय तुका सुमयान मोग तुका जेसू सुमयान जेसू हालेलुया 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 तुझो अपोस्तल सांजूद तात्या मारी बाद उभारची ईश्वर ते सवा मागणी तुझ्या पायांतला आम्ही समर्पण करता मानून घे सुनिया तुझे विषय वैतर या भावनांक बरी भलाई केली विविध तऱ्हेच्या बांधपाच्या कष्टांनी सुटाई तांचो जागो तांचे घर तांचे स्वाद हरी एक स्वाद पवित्र कर आशीर्वादित कर तुझी कृपा तुझी सकती या घडये वाळे तांकां तांचे जिवितांत बरेपण बरी भलाई केली तांणी आशिल्ले बरेपण तांच्या जिवितांत दी तांकां संतोष दी त्या बरे तांचे जिवीत तुझो सोलोन तूं तांचे जिविताचो धनी सोमी म्हणले तांच्या जिवितांत ताका तुझी पदवी तुझी महिमा थँक देम लॉर्ड जीसस ब्लेस देम लॉर्ड जीसस anoint them Lord Jesus may your mighty power flow at this point may your mighty power flow संजूद तात्या मारी विशेष सकल कृपा या घडये वाळे आपो सोमिया सकड बांधपाचे सुटकाची बरेपण तांकां आपड 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 सोमिया जेसू तांणी आशिल्ले बरेपण तांकां लाभ सोमिया तुझी सकल कृपा वाळे सोमिया थँक देम लॉर्ड जीसस ब्लेस देम लॉर्ड जीसस हालेलुया 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 दिंबी घालया म्हज्या मतीर काळो कादन म्हजो पवार्थ दंडळोंक बेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरी तूं तुज्या अपोस्तले पदवेन पयस धांवले ये वर्त्या संदा म्हज्या काळजाचे गुंडायतां हांव तुका उलो मारता आशा सनल्या बरोस दिवचे केरी देणे तुका देवान दिला म्हज्या जिणयेचे कांटे गुंडे म्हज्या काळजाचे गोडसाण हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माई पासे नावाते गे तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसन वर हांवें व्हडा पातेलीन तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दे अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमे वन्ना तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन एक घडी भर आमचे दोळे धांपिया
या पवित्र थळाक आयिल्लेल्या मारिपात हांगासर लाभचें मोतीचें समाधान दादोसपण संतोष ह्या सर बरेपणा खातीर सोमयाक आमी अर्गां दिवया मोगाचें न्हू आमच्या जिवितान घडल्या त्या आश्चर्या अद्भुतां खातीर आमी मागिल्ल्या मेळिल्ल्या त्या उपकारां खातीर सांजूद देवाच्या विनवणेन लाभल्या सकट बरेपणा खातीर सोमया जेजूक आमी अर्गां दिवया तसो उपकार आमी आठवया मोगाचें न्हू कितलीं अर्गां होगळाप दिल्यार आमी फावना मोगाचें न्हू आमचे खातीर पात्रोन सांत विनंती करता आमी बरें करचें न्ही सांजूदान बरें करचें न्ही सांजूद निरंतर आमचे खातीर विनंती करता ताच्या पांयां तळी येवन ताचे कडेन आमचे कश्ट दूख बेजाराय सांगतना तो आमचे खातीर मागता विनंती करता रात दीस म्हणल्यार बरें आनी सोमयात हांव बरेंपण वालता आशिर्वादा वालतात आजापां अद्भुत आमच्या जिवितान करतात ह्या सगळ्या बरेपणा खातीर धन्य देवाक आमी अर्गां दिवया मोगाचें न्हू एकल्याक बरी सैरीक भाव जावन काजार बऱ्यान जाल्ल्या खातीर तो अर्गां दिता एकलो घर सोडून गेल्लो पूत बरो जावन फाटीं आयिल्ल्या बसत सांजूद मारिपान मेळिल्ल्या उपकारा खातीर अर्गां दितात परगांवांत रावोंक बरें घर फावो केल्ल्याक एक लोक अर्गां दिता 8 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याक कॅनडाची विजा प्रोसेसींग बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात तेगांक पयना वेळार सोमयान राखल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याच्या दोळ्याचें ऑपरेशन बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याचो बांलतेर बऱ्यान जाल्ल्या खातीर ती अर्गां दिता आनी 12 जाणां तांच्या जिवितान मागुल्लो विशेष उपकार सांजूद देव मारिपात लाभलेल्या खातीर अर्गां दितात आमच्या जिवितान लाभलेल्या सकट बरेपणा खातीर ह्या घडी आमी अर्गां दिवन आमी गावया हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू म्हज्या काळजान हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू काळजान हांव होगळाप दिता जेसू हांव होगळाप दिता जेसू हांव होगळाप दिता जेसू म्हज्या काळजान हांव होगळाप दिता जेसू हांव होगळाप दिता जेसू हांव होगळाप दिता जेसू काळजान मोगान भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आतां आमी विश्वासान मागया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयकमचें प्रार्थन येसुम्या सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर आयकमचें प्रार्थन येसुम्या सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पीत जाल्ल्या दाक्तेरांक नर्सांक आनी सेवकांक पाव आयकमचें प्रार्थन येसुम्या सर्वेस्परा सक्कड पिडेस्तांक ताळणी आनी पातकांतली तूं निवार आयकमचें प्रार्थन येसुम्या सर्वेस्परा तुज्या मनियरेनी आयच्या दिसा हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची बरती भलायकी कुडियात्म्याची गठाय लाभय म्हूण मागता हांव आयकमचें प्रार्थन येसुम्या सर्गीच्या बापा आयच्या दिसा आमी आयकल्ले आमच्या भाव भयणीचे सत्य सवान जारी करून सांजूदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हूण आमी मागता हांव आयकमचें प्रार्थन येसुम्या सर्गीच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारलेली त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता तुजी कुशी वयता ती सत्य सवा तूं जारी कर म्हूण आमी मागता हांव आयकमचें प्रार्थन येसुम्या मोगळा बापा गांवांत तशें परगांवांत पावतें काम नासतना कश्टांच्या सर तुज्या भुरग्यांची काकूत कर तांकां बरें काम फावो कर तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता हांव आयकमचें प्रार्थन येसुम्या दयाळ बापा फावो ते जिणये सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय तांकां बरी जिणये सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबात जिवीत जिवचें देणे फावो कर म्हूण आमी मागता हांव आयकमचें प्रार्थन येसुम्या सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशेतेल्या सर काजारी जोड्यांचे बिरमत पाव तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचे पळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष चडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता हांव आयकमचें प्रार्थन येसुम्या सर्वेस्परा आयत तरेचें क्रिस्ती शिक्षण शिकोवच्या शिक्षकांक तुज्या पांयां तळा समर्पण करता तांकां तुज्या शक्तीन अभिषेक कर कुरपेन तांकां बर तांणी ते मिसांव उर्बेन करूंक त्या मारिपात तुजो मोग तुजी काकूल त्या भुरग्यांक शिकोवंक दाखोवंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव आयकमचें प्रार्थन येसुम्या सर्वेस्परा ह्या पवित्र थळाच्या बरेपणा खातीर विविध रितींनी दान दिवच्या सेवा दिवच्या हर एका व्यक्तीक तुज्या पांयां तळ समर्पण करता गांवांत तशें परगांवांत ती वस्ती करनासात तांच्या मतीक समाधान दी कुडीक भलायकी दी तांकां बेसावांनी भर तांच्या वावराचेर आशिर्वाद दवर सदांच तांकां सकड वायटा विघ्न अवघडांतले राखून सांबाळून व्हर म्हूण मागता हांव आयकमचें प्रार्थन येसुम्या सर्वेस्परा मिडल इस्टाचे तुजे आशिर्वाद वत थंयसर झुजाचें वातावरण आसा
आणि ताजे पर्यंत झूज सोलोन आसा थोड्या सुवातेनी सगळें तूं शांत समाधान कर थंयसर शांतीचे वारें वाळून दी म्हणून आमी मागता ऐक आमचे प्रार्थना येसम्या मुरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमारण्ये काकुदीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृतनी भरोशा तुका आमी मागता आमी परदेशेवेची बाळकां या दुखाच्या आपणान आसता अस्कार सन आमी तुका रुदान करता तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या प्रदेशा उपरांत तुजे कशें सदैव पोग जेजू आमकां दाखय हे दाळे मोकळे तुला बी आवकार मरिये बगेवन ती देवाची मामा बसो विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्या आमच्या खातीर पिडेस्त भावंडां खातीर मागणें मोगाचें आमकां कितेंय पिडा आसा जाल्यार वा आमच्या कुटुंबांत कोणायकी पिडा शिडा आसा जाल्यार कोणीय पिडे शिडेन वळू वळता तुमच्या कुटुंबाची मोगाची दर ह्या घडये तांचो उडास काडा सांजूद देव मारिपा सोमियाच्या पांयां तळा समर्पण करी हांव वैजांचो वैज धाकटेरांचो धाकटेर हांगा आसा हाका आसाध्य म्हणलें खंयचेंय ना ताणें कुशी वेल्यार त्या कोडकाराक तो म्हणलो म्हाका कुशी आसा नितळ जा तक्षण तो कोडकार नितळ जालो ताणें कुशी वेल्यार सक्कड पिडा शिडा नितळ जाता भलायकी मेळटा बरेपण उगडटा तर ह्या घडये सांजूद देवा मारिपा सोमियाक सक्कड पिडेस्त भावंडांक प्रत्येक जण विविध तरेच्या कॅन्सर पिडेक वळोवक जावन कश्ट जातात आमची भावंडां आमच्या मोगाची मनशां खंयचीय पिडा जावन ह्या घडये समर्पण करा मोगाचें न्हू पातयेनीन भक्तीपणान मागा ह्या आमच्या पात्रोन सांताच्या विणवणेन असाध्य जातलें साध्य जाता आनी ह्या सोमियाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना ते देखून ह्या घडये व्हडा पातयेनीन भक्तीपणान मागा मोगाचें मागलें मेळटा म्हणल्यार बरोवशेन आमी मागया आमकां दिता सांजूद देव मारिपान मागलें ह्या घडये आमी मागया विशेश तरान मागया पिडेस्त भावंडां खातीर खंयचीय पिडा तुमकां आसा जाल्यार त्या पिडेच्या जाग्यार ह्या घडये हात दवरा आनी मागा मोगाचें मागा सांजूद देव तुमच्या खातीर विशेश तरान विनंती करता म्हणल्यार त्या पातयेनीन बरोवशान ह्या घडये मागा आनी आमकांत त्रिएक देवाक समर्पण करया त्रिएक देवाची मजत करपा मागया आनी त्रिएक देवाक नामांकन म्हणया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा थंय घेवचे तितलो ल्हानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा गूण करूंक तुवें कुशी वेली महिमा तुका देव पवित्र आत्म्या आमच्या भुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गूण करताय प्रार्थुया दयाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टांच्या तुज्या साकर आनी साकरणीचेर दयाळ दिश्ट घाल तुवें रसल्या नंगा नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिडे शिडेंतली गूण जावन वेगीच आनी भलायकी जोरच्या क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमेन सोम्याचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रार्थुया दयाळ सुमिया बवर त्यांच्या भुजोवन धरा तुजी मीत मेरनातले दयाळय आमी मागता पिडे शिडेन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेका चूक समजून आनी मनाभेद पयस करून एकामेका काळजंतान बगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टावरीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरीं जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ सुमी सदांच तांचे संगतार राव तांचे आदली भलायकी तांकां फाटीं दी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेंत सदांच तुका अर्गां दिवं दीत जो जियेतान राज करताय सस्नाच्या सासना आमेन सर्वेस्पर देव तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मैपासान आनी काकुळतीन वागोवं दुलो बायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं आमेन देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संसार सरपर्यंत आमचे संगता आसा तो तुमचे सोबे रावून तुमचें संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट उरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावून तुमचें राखण करूं आमेन देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें तो तुमचें तें आसचें सर वायट बसमून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आमेन आनी सर पदवेदार देवा बापाचो पुताचो
आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देव आणि तुमचे सगळे सदा आसो. आमेन. मोगाळ भवन आनी भयणीनो दिमेरेस्त आमी रावया. मुकलो वेळ सक्रामेंतांतल्या जेजू सांगात आमी करसूनचो आराधन करसूनचो जावन आसा पवित्र वेळ. त्या देखून त्या जेजूक आमचे मदें आमी स्वागत करून गावया. तुझे लागी आयल्या येसू मिया, 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 महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा, महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा, तुझे लागी आयल्या येसू मिया, तुझे लागी आयल्या येसू मिया. सागरा दर्शन दी, कृपे सागरा दर्शन दे, कृपे सागरा दर्शन दे, कृपे सागरा दर्शन दे, कृपे सागरा दर्शन दे, दर्शन दी, कृपे सागरा दर्शन दे, कृपे सागरा दर्शन दे, तुझे लागी आयल्या येसू मिया, तुझे लागी आयल्या येसू मिया. राया सर्गींच्या दर्शन दिवन आमी मागया. आमचो राय या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसा. रायांचो राय, धनियांचो धनी. या राया बगर आमकां दुसरो कोणूच ना. या धनिया बगर आमकां दुसरो धनी ना. मोगाळ भावां आनी भयणी, ताचे मुखार आमी सरपटल्या. या आमच्या सोम्याक, रायाक, धनियाक आराधन करया. दर्शन तुजें दी आमकां. आमचेर हर एकल्याचें नदर घाल. तुजें दर्शन आमकां दी. आमकां वळखून कान घे. आमकां बेसांवांनी भर. आमकां कुरपेन भरून या राया कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू. राया सगींच्या दर्शन दी, राया सगींच्या दर्शन दी, राया सगींच्या दर्शन दी, राया सगींच्या दर्शन दे, राया सगींच्या दर्शन दी, राया सगींच्या दर्शन दी, राया सगींच्या दर्शन दे, राया सगींच्या दर्शन दे, तुझे लागी आयल्या येसू मिया, तुझे लागी आयल्या येसू मिया, महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा, महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा, तुझे लागी आयल्या येसू मिया, तुझे लागी आयल्या येसू मिया. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगळा
सुमिया जेसू या पवित्र सक्रमेंटान तू करोसो हाजर आसाय तुझे लागी आमी आयल्या तुझे मुखार आमी सरपटल्या सुमिया तुझे दर्शन दी तुझ्या कृपेचे दर्शन आमकां हरी एकल्याक दी राया सर्गीच्या तुझे दर्शन आमकां दी तुझी काकोल तुझो मोग तुझी दया आमचे ते हरी एकल्या दे वळय आमकां तुझ्या पांयतळा संपूर्ण तरान या घडी आमी समर्पण करता आमकां हरी एकल्या तू वळखून घे आमच्या नांवान तू वळखून घे आमच्या पाताक तू पळय नाका आमचे उणेपण पळय नाका बगार आमकां बऱ्या मनान आमचे खालते काळीज पळोवन आमकां वळखून घे धनिया आमकां वळखून घे राया आनी तुजी दया आमकां दाखय तुझे दर्शन आमकां दी आमच्या संगत राव या आराधना वेळार आमच्या संगत तू राव सोमियांचे जो या आराधना वेळार तुझ्या कृपेन आमकां भर तुझ्या बऱ्यापणान भर सोमियांचे जो आमी तुका आराधन करता तुका आमी नामान करता तुका आमी स्तुती दिता तू आमचो देव आमचो सोमी म्हळ्यार वळखून घेता तुझे दर्शन आमी लालयता सोमिया आमच्या संगत राव सोमिया आमच्या संगत राव सोमिया तुका मान महिमा होगळाप तो भाव जाल्लो सोमिया आता आनी सदां सर्वदा आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Somista mi bashya magachano. जरामाया प्रवादी म्हणता सर्वेस बरो खरो देव तो जिवंत देव आणि सासनीक राय सर्वेस बरो खरो देव तो जिवंत देव तो सस्नीक राय मोगाचनो तेरिगून तो मातेवाच्या वांजलांत अध्याय 22 वाक्य 32 जेजू म्हणता हांव आब्रामाचो देव हांव इसाकाचो देव आणि जाकोबाचो देव तो जिव्यांचो देव मेल्ल्यांचो देव न्ही तेरिगून आमचो देव तो जीवो देव जिव्यांचो देव मेल्ल्यांचो देव न्ही आमची पाती न्ही आमचो भावार्थ जिव्या देवाचेर मेल्ल्या देवाचेर न्ही आमचो देव जीवो देव मोगाचे न्हू आमचो देव जिवंत देव या जिव्या देवा मुखार आमी आसा तो देव आब्रामाचो तो देव इसाकाचो तो देव जाकोबाचो तो देव आमच्या पुर्वजांनी पातयल्लो आनी तांच्या सांगात रावल्लो तो देव तांकां सुडका सोडवून दिल्लो देव तांच्या कश्टा दुखा वेळार तांच्या बदलेक रावल्लो देव तांची दुखां पुसुल्लो देव तांकां निरंतर सांगात दिल्लो हो जिवंत देव मोगाचे न्हू त्या देवा मुखार आमी आसा थोडे बडी आमी मनशां अस्कत आमी दुबाव करता कोणा कोणा फाटल्यान वता खंय खंय आमी धांवता मोगाचे न्हू एका निजदा देवाक आमी अपमान करता ताका सांगता आमचो देव बळवंत देव जीव देव ताका असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना म्हणलें थोडे बडी आमी विसराता मोगाचे न्हू विसराता पूण आज परत आमचो देव आमकां म्हणटा हांव सर्वेस्वर खरो देव जिवंत देव आणि सस्नीक राय म्हणलें आमकां तो उगडाप हें करता त्या देखून तो इसाया प्रवादी अध्याय 26 वाक्य 4 म्हणटा सर्वेस्वराचे सदांच विश्वास दवरा कित्याक सर्वेस्वर एक सस्नीक खडाप सर्वेस्वराचेर सदांच विश्वास दवरा कित्याक तो सस्नीक खडाप तें खडाप हालाना दलाना मोगाचें ताचेर विश्वास दवरल्यार हांवूय हालाना आनी दलाना कित्याक त्या खडपाचेर म्हजी पातये न्ही त्या सर्वेस्वराचेर म्हजो भावार्थ विश्वास मोगाचें न्हू त्या देखून द्वितीय पुस्तक अध्याय 4 वाक्य 35 म्हणटा सर्वेस्वर देव आनी ताचे शिवाय हेर कोणूच देव ना म्हूण तुमी जाणा जावच्याक ताणें तुमकां हें सर्व पळोवंक दिलें सर्वेस्वरूच देव आनी ताचे शिवाय हेर कोणूच देव ना म्हूण तुमी जाणा जावच्याक ताणें तुमकां हें सर्व पळोवंक दिलें कितें पळोवंक दिलें आमच्या बोवारी आश्चर्यां अद्भुतां केलीं आमकां ताणें ताच्या सारक्याची स्वरुपाची गण रचली आमच्या मालगड्यांक त्या इजिप्तांतल्या गुलामपणांतले सोडून बसयलेल्या गांवाक ताणें आपोवन व्हेलें निरंतरी तांच्या सांगाता रावलो आनी आमच्याय काळार कितलीं आजापां अद्भुतां करन हो देव जीव देव खरो देव म्हणलें आमकां दाखोवनूच आसा मोगाचें न्हू आमच्या इगर्जांक खंय खंय जावन लोक येता मोगाचें न्हू
खंयच्या खंयच्या धर्माचो लोक येता कित्याक जर तर ह्या देवाची वळख तांकां नातरली ह्या देवाचेर फातयेनी नातरले ह्या देवान केल्लें बरेंपण तांकां कळीत नातरलें जाल्यार ह्या देवा लागीं ह्या देवा सरशी तो लोक येतो आसलो गी मोगाचे न्हू थोडे दिसा आदीं ह्या पवित्र थळार वार्षिक परब जाली कितलो गी लोक क्रिस्तांव खंय खंय जावन खंय जावन ह्या सुवातेक येवन हांगसर मागणे करून गेला कित्याक आमच्या देवाचेर पातयेनी आमच्या देवाचेर विश्वास मोगाचे न्हू ह्या देवात हांव वालता सकत करपा म्हणलो तो बरोवसो आनी वो देव कितेंय बरें करूंक शकता म्हणलें तांचे थंय आसा मोगाचे न्हू त्या देखून हांगसर येतात आनी आज आमी इतल्या व्हडा संख्यान हांगसर आयल्या जाल्यार ह्या देवा मुखार आमी बसून आसा जाल्यार आमचो देव तो जिवंत देव बळवंत देव तो खरो देव म्हणल्यार आमी वळखूंक हांगसर आसा तर त्या देवाक आमी आराधन करया स्तुती करया तुमची जबाब आमी तुका आराधन करता आमी तुका आराधन करता जिव्या आनी खऱ्या देवा आमी तुका आराधन करता ससनीक खडाप जावन आसच्या म्हज्या देवा आमी तुका आराधन करता म्हाका तुज्या सरक्याचो आनी स्वरुपाय सकन रचलेल्या देवा आमी तुका आराधन करता अब्रामाक बावर्तोचो बापूय जावन दिल्ल्या देवा आमी तुका आराधन करता तू एकलोच खरो आनी जिवो देव म्हूण उगडापे गेल्ल्या देवा आमी तुका आराधन करता मनशा संगत रावच्या मनशाच्या मोगान भरलेल्या देवा आमी तुका आराधन करता इस्रायल प्रजेक इजिप्ताच्या गुलामपणांतले सुडका सोडवून दिल्ल्या देवा आमी तुका आराधन करता आमकांय आमच्या दिसपद्या जिवितान विविध बांदपासांतले सुडका सोडवून दिवच्या खऱ्या देवा आमी तुका आराधन करता आमच्या मालगड्या कुटुंबादारां देवा दिन जाल्ल्या भाव भयणी मारिपात भावार्थाचे दिरवें दिल्ल्या देवा आमी तुका आराधन करता आमच्या देवा दिन भावंडा मारिपात बरी कुटुंबां बांदिल्ल्या देवा आमी तुका आराधन करता मनशाकुळाचे कश्ट दुख पिडा शिडा ववयल्ल्या देवा आमी तुका आराधन करता मनशाकुळाच्या मोगान भरून आपल्या एकल्याच पुताक आमकां ओपोवन दिल्ल्या देवा आमी तुका आराधन करता तुझ्या पुता जेजू मारिपात आमची सोडवण केल्ल्या देवा आमी तुका आराधन करता तुझ्या पुताच्या अमौलिक रक्तान आमकां नितळ केल्ल्या देवा आमी तुका आराधन करता तुझ्या पुताचे मांस आनी रगत दिवन दिसपते आमकां पोसच्या देवा आमी तुका आराधन करता विविध मनशा मारिपात भावार्थी जिवितान वाडोवंक आदार दिवच्या देवा आमी तुका आराधन करता क्रिस्ती शिक्षण दिवंक क्रिस्ती शिक्षकी भाव केल्ल्या देवा आमी तुका आराधन करता दिसपरते आमचो यथेश्ट मापान मोग करच्या देवा आमी तुका आराधन करता पवित्रत्मेची कृपा मजत आमकां निरंतर लाभोवच्या देवा आमी तुका आराधन करता तर या त्रिएक देवाक आमी आराधन नमान करतना जेजू मोगाळा आराधन तुका म्हणलें गीत आमी गावया आनी त्या मारिपात आमच्या देवाक आमच्या सुमयाक आराधन स्तुती करया सक्कड आमी उबे रावया मोगाचे न्हू आमच्या खालसा मनांतल्यान संतोशान ददोसपण थाळयो पेटोवन खालसान जावन त्या दनयाक आमी आराधन करया जेसू मोगाळा आराधन तुका जेसू दयाळा आराधन तुका कृपे सागरा जेसू मोगाळा आराधन तुका
वार तो लिपोवन आसा दैवीक मोग तसो वांटून आसा कुरपेन आमकां नेटोवन आसा मोगाचें न्हू पवित्र सांगात ह्या भोव पवित्र साक्रामेंता मारिपात ह्या घडी आमकां दिवन आसा ह्या सोमयाक ह्या आमच्या देवाक आमी आराधन करया नमन करया उंड्या रुपार तूं लिपोवन आसाय दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय उंड्या रुपार तूं लिपोवन आसाय दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय कुरपेन तूं आमकां नेटोवन आसाय पवी सांगात तुजो दिवन आसाय कुरपेन तूं आमकां नेटोवन आसाय पवी सांगात तुजो दिवन आसाय जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कुरबे सागरा आराधन तुका येसड वंदना आराधन तुका जेजू आमचो आसरो ताचे विने कोणूच आमकां ना दुसरो तो आमचो बरो गवळी आमच्या जिणयेचो एकच एक तारो दुसरो आमकां कोणूच ना मोगाच्या भावा आनी भयणी म्हज्या आनी तुज्या जिविताचे खडाप एकच ताचे विने दुसरो कोणूच ना तर ह्या सोमयाक आमी वळखून घेवया सोमयाक आमच्या काळजांत सांगया सोमया तुजे विने म्हाका ना दुसरो तुमचो म्हजो गवळी तुमचो म्हज्या जिणयेचो एकच तारो म्हणलें ह्या सोमयाक आमी सांगून त्या सोमयाक आमी आराधन करया नमन करया मोगाचें न्हू स्वादिक जेजू तूं आमचो आसरो तुजे विना कोण आमकां दुसरो स्वादिक जेजू तूं आमचो आसरो तुजे विना कोण आमकां दुसरो सोम्या जेजू तूं गवळी बरो तुमचो आमचे जिणयेचो एकच थारो सोमया जेजू तूं गवळी बरो तुमचो आमचे जिणयेचो एकच थारो जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन
Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सुमिस्तमी बसया मोगाचन मोगाल भवन आणि बहिणीनो आयच्या वांजेलान आमी आयकलें आपयलेले साबार पूण विसून काडलेले थोडेच फ्यू आर ओनली चोजन आनी आमी आज हांगासर आयिल्लीं मोगाचनो जावंक हांगासर ह्या पवित्र तळाक आराधनाक नोवेनाक मागण्याक साबार हांगा पयलां पूण हांगासर आज तुमी थोडी विसून काडलेली हांगासर आसात मोगाचनो यू आर चोजन पीपल टू बी विथ हिम तुमकां विसून काडला ताच्या सांगाता आसच्याक ताच्या सांगाता बसच्याक ताच्या सांगाता थोडो वेळ करसूंच्याक तुमकां विसून काडला आनी तारिगून हांगासर आज ह्या पवित्र तळाक आयल्या जुवांव सवांजेला अध्याय 15 वाक्य 16 म्हणटा तुमी म्हाका विसून काडूंक ना हांवें तुमकां विसून काडल्यांत तुमी न्ही हांवें तुमकां विसून काडल्यांत आनी तो जेजू म्हणटा हर एकल्या की तुमचें नांव कान म्हणटा तुमी म्हाका विसून काडूंक ना हांवें तुमकां विसून काडल्यांत तुमी म्हजी हांवें म्हाका तुजी वळख आसा तुजें म्हाका नांव कळीत आसा तूं म्हजो म्हणलें जेजू वळखून घेता आनी तुमकां ताणें विसून काडल्यान त्या देखून द्वितीनियम पुस्तक अध्याय 7 वाक्य 6 म्हणटा तुमी सर्वेस्पराक समर्पिल्लीं पर्जा आपली काशा पर्जा जावचे खातीर सर्वेस्परान तुमकां संवसाराच्या सर्व पर्जा मदलीं विसल्यांत म्हाका जेन्ना ह्या संवसारांत मिलिया काटले करोड काटलो बिलिया काटलो लोक आसा ट्रिलियन काटलो लोक आसा मोगाचें ह्या सगळ्या मदें सोमियान आमकां विसून काडल्यान क्रिस्तांवां जावं आमकां विसून काडल्यान ताची पर्जा जावन आमकां विसून काडल्यान ताच्या सांगाता आसच्या खातीर आमकां विसून काडल्यान ताच्या मोगान मोगाच्यान वी आर चोजन पीपल वी आर चोजन आय एम ए चोजन बॉय ऑर ए गर्ल आय एम ए चोजन मॅन ऑर ए विमेन ऑफ लॉर्ड हांव जेजून विसून काडलेलो मोगाच्यान ताचो तारिकून आमी हर एकलीं ताका मोलादीक आमी हर एकलीं मोगाची ताका मोगाचें आमी मोलादीक म्हणल्यार आमकां भोगूंक जाय मोगाचें आमी विसून काडलेलीं ताची म्हणल्या खातीर तारिकून पेद्रोचें पयलें पत्र अध्याय 2 वाक्य 9 म्हणटा तुमी विसून काडलेलीं पर्जा रायाळ याजाकी वर्ग एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलेंच दायज करून घेतलेलो लोक आपलें दायज करून घेतलेलो लोक तुमी ताची पवित्र पर्जा म्हणलें हें वासाप आमकां म्हणटा त्या देखून एक घडी आमचे दोळे धांपया आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया मोगाचें न्हू एक घडी आमचे भितर आमी बगया सोमी म्हणटा तुजें नांव कान ह्या घडये तुवें म्हाका विसून काडूंक नाय हांवें तुका विसून काडलां म्हज्या राजाचो सांदो जावच्याक म्हज्या सर्गीच्या जेवणाक म्हजे सांगाता बसच्याक हांवें तुका विसून काडलां तूं म्हजो तूं म्हाका मोगाचो तूं म्हजो मोलादीक तूं म्हजें तूं म्हज्या मोगाचें तूं म्हाका मोलादीक सोमी आमकां हर एकल्या की ह्या घडी आमचें नांव कान आमचे कडेन उलयता मोगाच्या बाबा भयणी फील हॅपी विदीन युअर सेल्फ तुमचे भितर संतोष पावा दादोसपण बघा मोगाचें न्हू कोण्णी म्हणना तशें कोण्णी म्हणना आमकां तूं म्हजो तूं म्हजें हांवें तुका विसून काडलो कोण्णी म्हणना पूण जेजू परतून आनी परतून आनी परतून आनी परतून म्हणटा तूं म्हजो तूं म्हजें हांवें विसून काडलेलो विसून काडलेलें म्हज्या काळजाक मोगाचो मोगाचें आमी कितलीं बागी मोगाचें न्हू सोमियाच्या राजाचे सांदे जावचें सर्गीच्या जेवणाक बसचें बाग लाभलेली एक रायाळ वर्ग पर्जा मागलेली आमी मागलेली वी आर एनॉयंटेड बाय जीसस एनॉयंटेड मागलेली हाऊ प्रेशियस वी आर कितली मोलादीक आमी मोगाचें न्हू कितलो व्हरतो मोग तो आमचो करता मोगाचें जावंक पुरो थोडी बडी कुरीस आसात इल्ले कांटे कुंटे आसात जिवितान कश्ट पिडा शिडा आसा पूण ह्या सगळ्या मदें तो म्हणटा तूं म्हजो आनी म्हजें म्हज्या मोगाचो विसून काडलेलो
माकलोलो एनॉइंटेड माकलोलो त्या सुमयाक आमी अर्घ दिवया, ताची होगळेक आमी गावया आनी त्या सुमया कडेन आमी ह्या घडये मागया मोगाचे न्हू. त्या राजाचे सर्गींच्या राजाचे देवा बापाचे परजळीत ते सोबीत मोतयाचे ते राजाचे सांदे आमी जावच्याक आमी विसरून काडलेली आमकां ते भाग दिवच्याक कृपा आमी मागून हें गीत एक सोबीत गीत हें गावया आमी. आमचो भाऊ गायता ताचे सांगत आमी गावंक प्रयत्न करचे. राज सर्गीचे देवा बापाचे परजळीक ते पवित मतयाचे तयार केला आमकां देवान मोगान ते शाश्वत ते आमचे बेडार सर्वांचे. राज सर्गीचे देवा बापाचे परजळीत ते सोबीत मतयाचे तयार केला आमकां देवान मोगान ते शाश्वत ते आमचे बेडार सर्वांचे. येयात तुम्ही विसरून काढल्यानो बघा तुम्ही संतोष मजा भुरग्यानो. येयात तुम्ही विसरून काढल्यानो बघा तुम्ही संतोष मजा भुरग्यानो. तयार केला तुमकां वर्त्य संतसान अधीन दिला तुमच्या वर्ताच्या मोगान. तयार केला तुमकां वर्त्य संतसान अधीन दिला तुमच्या वर्ताच्या मोगान. त्या राजांत बेंबिरान ना, त्या राजांत खंत दूख ना, त्या राजांत लज ना मोगाचे न्हू. खंयची पिडा शिडा येवचे ना. ते राज सुख संतोषाचे, ते राज समृद्धेचे, ते राज देवाच्या बेसांवांचे, ते राज सुमया सांगता जेवणाक बसचे केदे व्हरते भाग आमचे. हे राज आमकां लाभला. देवाक आमी अर्घ दिवया, देवाची स्तुती करया, देवाक गितां गायान आमी गावया आनी उल्हासया मोगाचे. बेंबिरांत ना सगारासार कंत दुख ना देवा मुखार. बेंबिरांत ना सगारासार कंत दुख ना देवा मुखार. लज तुका बघची ना देवा समोर पिडा शिडा येवची ना वैल्या मळबार. लज तुका बघची ना देवा समोर पिडा शिडा येवची ना तुका वैल्या मळबार. येया तुम्ही विसरून काढल्यानो बघा तुम्ही संतोष मजा भुरग्यानो. येया तुम्ही विसरून काढल्यानो बघा तुम्ही संतोष मजा भुरग्यानो. तयार केला तुमकां वर्त्य संतसान मदीन दिला तुमच्या वर्ताच्या मोगान. तयार केला तुमकां वर्त्य संतोषान अधीन दिला तुमच्या वर्ताच्या मोगान. राज सर्गीचे देवा बापाचे परजळीक ते सोबीत मतयाचे. राज सर्गीचे देवा बापाचे परजळीक ते सोबीत मतयाचे. तयार केला आमकां देवान मोगान ते शाश्वत ते आमचे बेडार सर्वांचे. तयार केला आमकां देवान मोगान ते शाश्वत ते आमचे बेडार सर्वांचे. येया तुम्ही विसरून काढल्यानो बघा तुम्ही संतोष मजा भुरग्यानो. येया तुम्ही विसरून काढल्यानो बघा तुम्ही संतोष मजा भुरग्यानो. तयार
तयार केला तुमका वर्त्य संतोषान अधीन दिला तुमच्या वर्ताच्या मोगान तयार केला तुमका वर्त्य संतोषान अधीन दिला तुमच्या वर्ताच्या मोगान अधीन दिला तुमच्या वर्ताच्या मोगान अधीन दिला तुमच्या वर्ताच्या मोगान हालेलुया 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 Thank you, Lord Jesus. तुम्ही आज जेजू तुका आमी अर्ज घालिता. असले अपूर्वाचे राज आमकां तयार केलाय. असल्या राजान तुझ्या संगता जीवन आवश्य भाग तुमकां दिलाय. आमकां हर एक लागी दिलाय. तुका कितली हर गांव ओगळा बसून दिल्या पावन आसोया. तेदो वरतो मोग तुजो आमचे हर एक लागी आमकां तुवें ह्या संवसाराच्या जिविता खातीर रचनाय सर्गीच्या त्या अमर जिविता खातीर रचलाय. त्या वाटेन चलूंक आमकां हर एक तरान घटाय दिता बसताय सोम्या तुका आमी अर्घ दिता स्तुती करता. थँक यू म्हणटा. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. We adore you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ಮೊಘಲ್ ಭವನ ಬೈನಿನೋ ಇಸಾಯ ಪ್ರವಾದಿ ಅಧ್ಯಾಯ 26 ವಾಕ್ಯ 13 म्हणटा सर्वेस्परा आमच्या देवा तुझे भायर हेर धनियांनी आमचेर अधिकार चलयला पूण तुका एकल्याकच विश्वासी रावून आमी तुजें नांव उलो मारता. दोन संगती हांगासर एक कितें म्हणटा सर्वेस्परा आमच्या देवा तुझे भायर हेर धनियान आमचेर अधिकार चलयला. हेर धनियांनी आमचेर अधिकार चलयला. मोगाचे न्हू आमी ह्या संवसारांत जी येताना मस्तबडी आमी शर्मावंती आयकलें मस्तबडी आमच्या स्वार्थाक लागून आमी हेर दनिया फाटल्यान म्हणजे जावं ह्या संवसाराचे वस्तू संवसाराचे मनशां संवसाराचे संगती फाटल्यान आमी धांवता. मोगाचें न्हू हेर दनिया फाटल्यान वता हेर दनियाचे आमी गुलाम जाता. पूण वासा म्हणटा कितें पूण तुका एकल्याकच विश्वासी रावून आमी तुजें नांव उलो मारता. थोडी आमी खंडीत कितलेय आमकां अडकळी आयले जाल्यार कितलेय जण कितलेय संगती आमचेर अधिकार चलोवंक शकल्यार आमी एका निजा देवाचेर विश्वास दवरून पातयेवन जिवची आमचे मदें आसात ना म्हणना. पूण मस्तबडी आमच्या अस्कतकाय लागून आमच्या उणेपणाक लागून ह्या संवसाराच्या जिविताक आमी मनशां ह्या संवसारी जिविताक लागून आमी सुकता. मोगाचें न्हू विविध दनियांचे गुलाम जावता विविध देवसाराच्या अधीन आमी सांपडता. मोगाचें न्हू आमचें जिवीत आमी हॉकडावन घालून घेता. हें सत जावन आसा. त्या देखून आज आमच्या जिविताचेर हे घडी नदर घालचें. आमी खंयच्या संगतीक गुलाम जाल्या खंयच्या धनी आमचे जिवीत चलोवन आसात एक घडी व्हरून पळोवचें गरजेचें. त्या देखून सगळें आमी दोळे धांबया. आमचे दोनी हात आमचे मुखार उदार आमी दवरया. आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया. थोडे बरी आमी मागलें मेळना कितलेय आमचेर हात दवरून मागल्यार बरेपण आमकां येना कितलेय आमकां थेल मागल्यार आमच्या जिवितान बरेपण वळना. मोगाचें न्हू कित्याक थोडी बडी आमी विविध दनियांचे गुलाम जावन आसता विविध संगतीचे गुलाम जावन आसता. तें सोडूंक आमकां तयार ना. त्या देखून एक घडी आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया. खंयच्या संगतींक आमी बली जाल्या खंयच्या संगतीच्या सांकळींनी आमी रेवड घाला एक घडी आमी पळोवया. मोगाचें न्हू आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया. पेद्रूचें पयलें पत्र अध्याय 5 वाक्य 8 ते 9 म्हणटा जागी जाया जागृत रावा तुमचो वैरी देवसार गोरोज घालतेल्या सिंवां परी कोणाक गिलचे म्हणून सोदून भोंवता. भावार्थान थीर रावून ताका तुमी मुखार रावा. सोबीत उतरां मोगाचें न्हू जागी जाया जागृत रावा तुमचो वैरी देवसार गोरोज घालतेल्या सिंवां परी कोणाक गिलचे म्हूण सोदून भोंवता. भावार्थांत थीर रावून ताका तुमी मुखार रावा. एक घडी आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया. मोगाचें न्हू खंयचो देवसार आमकां गिळोवंक प्रयत्न करना आसा आमी आमकां तूं विचारया. मोगाचें न्हू खंयच्या दनियाच्या अधीन आमी आसा आमकां आमी विचारया. मोगाचें न्हू एका निजा देवाचेर थीर रावंक भावार्थान थीर रावंक सर्गींचे राज आमचे दायज तें वगडायना जावच्याक. मोगाचें न्हू सोमिया सांगता त्या राजांत जेवणा बसचें भाग तें वगडायना जावच्याक सर्गीच्या वाटेन सोमकोवच्याक कृपा आमी मागया. मोगाचें न्हू आमी विसरून काडलेली ताका आमी पवित्र आनी मोगाची. मोगाचें न्हू सांबाळू कोलसे गरोवप बरोवन अध्याय 3 वाक्य 16 ते म्हणटा तुमी देवान विसरून काडलेली पवित्र आनी ताका मोगाची
देखून आमी देवान विसरून काडलेली पवित्र आनी मोगाची ताचे दोन आमी पयस सरचे न्ही, ताचे राज जातावन आमी पयस सरचे न्ही मोगाचे न्हू। जर आमी विविध दुनियाचे गुलाम जाल्या, विविध देवसार आमकां गिळोवंक प्रयत्न करना आसात जाल्यार एक घडी आमी पाश्चात्ताप येवया, आमच्या पातकाची दूख धरया, बोगसाने आमी मागया मोगाच्यान। ह्या घडये विशेश तरान आमी आदारलेल्या सक्कड पातकां खातीर, वायटा खातीर, उणेपणा खातीर, आमच्या जिविताच्या अस्कत गाया खातीर ह्या घडी आमी बोगसाने मागया। त्या जेजू कडेन आमी मागया, बोगोस सोमया, आमकां बक्षी तुजी काकूळट आमकां वाळय, तुज्या रक्तान अमौलिक त्या पवित्र रक्तान आमकां धुवन नितळ कर म्हूण ह्या घडये त्या जेजू कडेन आमी काळजान तावन मागया। आमच्या पातकाची दूख धरया, आमचे उणेपण आमी ओळखून घेवया मोगाचें न्हू, हें गरजेचें। सुमयेची कृपा, सुमयेची सकत, सुमयेची पदवी आमचे थंय परजळीचें जाल्यार आमचें उणेपण ओळखून घेवचें तें गरजेचें। त्या देखून आमी आमकांत सामर्थ्यान करचें नाका। वी नीड नॉट टू जस्टिफाय आवर सेल्स, बट वी नीड टू एक्सेप्ट। आमी आसा तशें आमी ओळखून घेवचें। आमी मनशां अस्कत सुकोवन पडटा साहज मनशापणान, पण ओळखोवचें तें गरजेचें मोगाचें। त्या देखून ह्या घडये सुमया मुखार आमी ओळखून घेवया, आमचें उणेपण आमी ओळखून घेवया। विविध संगतींक आमी गुलाम जाल्ल्या खातीर, विविध दनयांचे अधीन आमी जाल्ल्या खातीर ह्या घडये आमी पश्चात्ताप पावया, दूख पावया। सुमया म्हाका धुवन नितळ कर, तुज्या कृपेन भर, तुज्या सक्तेन भर म्हणून ह्या घडये आमी विशेष तरान मागया। हें पवित्र उदक आमचेर पडटा आसतना सुमया कडेन आमी मागया, बोगोस सोमया, पातकां म्हजी बोगोस म्हणून सुमया कडेन आमी मागया। आनी आमी आमकां धुवन नितळ जावचे सगळें आमी दिबी घालया, आमचे दोळे आमी दांबया, आमचे दोनी हात आमच्या हात्याचेर आमी दवरया मोगाचें न्हू। सुमया आमकां धुवन नितळ कर म्हूण ह्या घडये आमी मागया। बोगोस सोमया, पातकां म्हजी बोगोस, बोगोस सोमया, पातकां म्हजी बोगोस, काकूळट म्हजी करये देवा, अगणित काकूळटी अपराध म्हजे काडस पुसून म्हजे पावबीर मती, बोगोस सोमया, पातकां म्हजी बोगोस, बोगोस सोमया, पातकां म्हजी बोगोस। सगळें आमी बसया मोगाचें न्हू। थोडे दीस आदीं आमच्या इस्कॉलांत आमी एक रोटरी क्लबाचें भुरग्यां खातीर एक तांचें क्लब आमी सुरू केल्लें। आनी ह्या क्लब सुरू करता आसतना रोटरी क्लबाचे कुडयालतावन मस्त सांदे आयिल्ले। आनी तांच्या पैकी एक व्यक्ती क्रिस्तांव भाव, तांचो जॉन असो इन्चार्ज मस्त रोटरी क्लबांस ताच्या अधीन आसून गायड तरबेती दिवचो, गायड करचो, तो आयिल्ल्या वेळार आनी तो भुरग्यां लागीं उलयतना ताणें म्हणली एक उतरां, हांवें म्हळ्यान जावं बरो उडास आसा की तुमकां हांव नेना, पूण ताणें म्हणली एक उतरां म्हज्या मतीन आजुनी आज परत म्हाका उडास आयली। तो म्हणालो तो एक भुरगो इस्कॉलांत आसतना, ल्हान भुरगो इस्कॉलांत आसतना खंयच्याय चटवडीकेनी मुखार नाटलो खंय, पट्टी आसतलो खंय, पट्टी बसून आसलो, खंयचेय मुखार नाटलो खंय। आनी एक दीस तो म्हणालो एका इस्कॉलांत ताणें शिकच्या एक कातोलीक मास्टर ताणें ह्या भुरग्याक आद्दन ओन व्हेलें खंय, ओन स्टेजीर ताका रावयलो खंय, सक्कड भुरगीं बसून आसलें खंय, आनी ताजे उपरांत आनी सक्कड भुरग्यां मुखार ओन व्हेलें, स्टेजीर दवरलो आनी म्हळें खंय उलय म्हणून, आतां उलय भाशण कर, उलय म्हळें खंय। आनी त्या दिसा त्या भुरग्यान तोंड उक्तें दोन शब्द उलयले म्हणटा। आनी तो म्हणटा त्या दिसा उलोवंक सुरू केल्लें, ताजे उपरांत म्हज्या जिवितांत हांव इतलें मुखार पावलां। आज हांव इतलें उलयतां, इतल्या रोटरी क्लबाक मार्गदर्शन दिता जाल्यार म्हज्या जिवितांत प्रेरण जाल्लो तो मास्टर,
ताणें म्हाका वन वन जर तर त्या स्टेजीर उबो करनाटलो जाल्यार हांव अजुनूय पाटींत आसतो, हांव उलयतो नासलो. पूण ताणें मोगाचेनो कातोलीक शिक्षक आमचे तांचे मिसांव एक वर्तें जावन आसा. हांवें सांगलें सुरवेरेत कालच्या दिसा पवित्र सभेन सान चार्ल्स बोरोमियो हाचें फेस्त आचरण करें. सान चार्ल्स बोरोमियो प्रत्येक जावन शिक्षकीचो आयतराचें क्रिस्ती शिक्षण दिवच्या शिक्षकीचो पात्रोन सान जावन आसा मोगाचें. आनी त्या देखून तुमच्या बिरगजांनी तुमकां कळयता जावंक बरो पुरायतरा आयतराचें क्रिस्ती शिक्षण दिवच्या शिक्षकीचो दिवस आमी आचरण केलो. पयल्यान आमी सांगचें सक्कड आवय बापाय क्रिस्ती शिक्षकां सक्कडां आमी हर एकली आवय बापाय बाबा पवित्रान लाभलेली आमी सक्कड क्रिस्ती बवार्थी शिक्षकां. तेका आमी म्हणटा मनेये मोदाल पाठशाले हेत्तवरे मोदलो शिक्षकारो न्ही केवल संवसाराचें शिकप प्रत्येक जण बवार्थी शिक्षण दिवचें आवय बापायन. तुमी पयलीं बवार्थी शिक्षकी ते सक्कडां ते मिसांव सक्कडांगी आसा भुरग्यांक बवार्थाचें ध्यान दिवचें. पूण सोमयान विसून काडलेलीं थोडीं आमच्या बिरगजांनी शिक्षकी आसात आयतराची दोतोन शिकोवचे इस्कॉलांनी दोतोन शिकोवचे आसात मोगाच्यान. आज तांचे खातीर आमी विशेश तरान मागचो दीस त्या देखून ह्या घडये हांगासर तुमच्या पैकी तुमच्या बिरगजांनी आयतराचें दोतोन शिकोवचे कोणी शिक्षकी आसात इस्कॉलांनी तुमी भुरग्यांक दोतोन शिकोवचे टिचर आसात एक घडी उठोवन मुखार या मोगाचें लस करचें दक्षिण. आज आमी तुमचे खातीर तुमी हांगासर येताना तुमचे मारिपात आमी सक्कडां खातीर तुमच्या बिरगजांनी सेवा दिवच्या विविध बिरगजांनी सेवा दिवच्या सक्कड टिचरां खातीर आमी मागता हो पवित्र वेळ. त्या देखून टिचरां कोण आसात आयतराचें दोतोन शिकोवचे तुमी एक घडी मुखार या हांगासर सक्रामेंताच्या मुखार मोदें नाका दोनी कुसल्यांनी दिंबी घाला. ह्या घडी आमी तुमचे खातीर मागता कितलीं जाणां आसात तितलीं जाणां तुमी मुखार या पुरो. आमी तुमचे खातीर मागता आसतना सक्कडां खातीर आमी मागता कित्याक हें पवित्र थळ आमचें साजूदाक तमर्पण केल्लें हांगासर आमी मागलें सक्कडां ह्या दिव्यवाणी चॅनला मारिपात युट्यूबा मारिपात जायबाज जाणां पळयतात मोगाच्यान. आमी तुमचे खातीर मागता मात न्ही तांचे खातीर हर एक शिक्षकी खातीर जी आयतराचें शिक्षण दिता तुमचें सांगता हांगासर आसलेल्या हर एक आवय बापाय खातीर प्रत्येक जावन हर एक आवय बापाय खातीर आमी मागता कित्याक घरांत आवय बापाय पयलीं शिक्षकी तुमी तुमच्या भुरग्यांक भावार्थाचें देणें दिरवें दिलां. त्या देखून ह्या घडये आमी उरिल्लीं सक्कडां उबें रावया. सक्कड आयतराचें क्रिस्ती शिक्षण शिकोवचे प्रतिनिधी जावन ही भावंडां भयणी हांगासर आसात तुमी दोळे धांप हांगासर आसलीं आमी तुमचे खातीर मागतना तुमी तुमच्या भुरग्यां खातीर सक्कड भुरग्यां खातीर तुमी मागा टिचरां प्रत्येक जावन आमी उरलीं सक्कडां हांगासर आसलीं ह्या टिचरां खातीर ह्या घडी आमी मागया. पवित्र आत्म्याची कृपा हांकां मात्र न्ही आमच्या सक्कड बिरगजांनी आमच्या वाड्या बायल्या सक्कड बिरगजांनी आजच्या त्या क्रिस्ती शिक्षण शिकोवच्या आमच्या टिचरां खातीर मागया. कित्याक आमचे आवय बापायचे इल्ले मिसांव तीं करतात. आमच्या भुरग्यांक इस्कॉलांत आयतराच्या दिसा दोतोन शिकयतात भावार्थांचो जिवो दवरून सोमयाचो मोग तांकां दितात सोमयाची वळख तांकां दितात. त्या भावार्थान वागोवंक ही टिचरांक कुमो करतात. हें वर्तें मिसांव तांकां ही दुसरी राटवळ आसा जाल्यार आयतारा जायतो त्याग साक्रिफीस करून हें मिसांव करतात. त्या देखून तांचे खातीर आमी मागतना सक्कड आमकां ल्हान भुरगीं आसा जाल्यार आमच्या भुरग्यांक दोतोन शिकोवच्या त्या टिचरांचो उडास करून तांचे खातीर आमी मागया. मग आमी तांकां दिवचें एक गिफ्ट तांचे खातीर मागचें दुसरें कांय आमचे लागीं दिवं ना. आनी तशेंच आमकांय दोतोन शिकयलें टिचरां कोणी मोतीक उडास येता जाल्यार आसा जाल्यार तांचे खातीर मागया. सरल्यान जाल्यार तांच्या आत्म्या खातीर शांती मागया. आसल्या टिचरां खातीर मागया हांचे खातीर मागता. आनी आमी हांव तुमचे खातीर आवय बापाय खातीर विशेश तरान मागता कित्याक तुमी घरांत पयलीं भावार्थी शिक्षका तर पवित्र आत्म्याक उलो मारया. पवित्र आत्म्याची मजत ह्या टिचरांचेर आमचेर हर एकल्याचेर ह्या घडी आमी मागया. मोगाच्यान मागया पवित्र आत्म्या सकत कृपा वालचें आमी उरलीं सक्कडां उजवा हात ह्या टिचरां दे उबान धरया. आमच्या इगर्जींतल्या टिचरां दे आमच्या कुटुंबांत आसच्या टिचरां दे आमी उबान तांच्या खातीर विशेश तरान तुमच्या मोतीक उडास हाडा दोळे धांपा तुमच्या मोतीक त्या टिचरांचो उडास हाड कोणा खातीर पुरो मागोवंक जाय ह्या खातीर मागया. मोगाच्यान केदें वर्तें मिसांव ती करतात तांचे खातीर आमी मागया.
लोगे जावन आमच्या मुखार अशा ह्या तेगाय बहिणीचे तूं देवानी तांकां बोळ भलायकी दी मोदीक समाधान संतोष दी तांकां बेसावानी बरो आज सकड आयतर जे क्रिस्ती शिक्षक दिवच्या त्या टिचरांचे प्रतिनिधी जावन ते हांगासर आसात पवित्र आत्म्या तांचेर देवून ये सकड शिक्षक आमच्या बिरगजेंतल्या तुज्या पांयां तळा समर्पण करता हर एक लेगे तुज्या कृपेन भर तुज्या सत्तेन भर तांच्या मोदीक उजवाड दी तांकां बोळ भलायकी दी तांणी आनीक सडीत उरपेन तांच्या बिरगजांनी तांच्या तबेन आसल्या त्या भुरग्यांक सुमयाची वळख दिव सुमयाचो मोग साकोंक दिव आनी त्या मारी त्या भुरग्यांक एक बरें जिवीत एक बरो फुडार दिव वावरूंक तांकां हर एक लेगे करपा दी सुमया तुज्या पवित्र आत्म्याक दाडी आनी टिचरांचेर तांकां हर एक लेगे तुज्या कृपेन भर अभिषेक सुमयांचेर अभिषेक सुमया तुज्या सत्तेन भर सुमया तशेंच हांगासर आसल्या हर एक आवय बापायचेर तांच्या भुरग्या बाळांची पयली भावार्थी शिक्षा घेतली जावन आसा तांकां तुज्या बेसावांनी भर कृपेन भर तांच्या भुरग्यांक तरणाट्यान तांची जबाबदारी समजून त्या भुरग्यांक तरणाट्यांक सारकें मार्गदर्शन दिवन सारक्या वाटेन चलोवन ह्या आवय बापायक मोदीक उजवाड दी ह्या पयल्या शिक्षक उजवाड दी तांच्या सांगात राव तांची जबाबदारी पाळून तांकां करपा दी आदार दी आशिर्वादांनी भर प्रत्येक जण तुवें विसरून काडलेल्या ह्या इतर जे क्रिस्ती शिक्षक शिकवून हर एका टिचरांचे शिक्षकाचे आशिर्वाद हो तांकां कृपेन भर बेसावांनी भर तांच्या सांगात राव सुमयांचे तुज्या पवित्र आत्म्या मारी पात तांच्या सांगात राव तुज्या कृपेन भर बेसावांनी भर तांचे जिवीत नंदन कर सुमया तांचे जिवीत नंदन कर कृपेन तांकां भर अभिषेक कर तुज्या पवित्र आत्म्या ओत तांचेर ह्या घडये अभिषेक कर तांकां दराळ मापाक भर तांचे मोकळे जिवीत नंदन कर कृपेन भर सडीत कृपेन भर तांकां वरपा दी आनी त्या मारी पात सुमयाचो मोग सुमयाचे वळो सगळ्यांनीतल्यान ह्या भुरग्यां मदीं भावाशा जावन pour out your spirit Lord pour out your spirit oh Lord pour out your spirit Lord anoint them Lord Jesus anoint them Lord Jesus thank you Lord Jesus praise you Lord Jesus we adore you Lord Jesus we glorify your name Lord thank you Lord Jesus अर्घा तुका सुमयांचे होगळा तुका सुमयांचे नामान तुका सुमयांचे महिमा तुका सुमयांचे स्तुती तुका सुमयांचे thank you Lord Jesus thank you Jesus praise you आत्म्या देवने दैविक सत्तन माता भरून के हरिये खाव बाबाई आत्म्या देवने तुझ्या सत्तेन बसोमी नवे जीवित भावार्थी जबाबदारी पाळो पवित्राची जबाबदारी पाळो कृपा दी हरिये खाव तुझी समजणी गुरपेन बर शांती समाधान अभिषेक कर पवित्र आत्म्या दाडतो मजेर तुझी साथ देणे सेवक संजीव विश्वासपणे पवित्र आत्म्या देवने दैविक सत्तेन म्हाका भरून घे पवित्र आत्म्या देवने नवे जीवित म्हाका लाभूं घे praise the Lord Praise the Lord. praise the Lord Praise the Lord. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. मोगचनो आम्ही सकड विसरून काढलेली सुमयान मागलेली पवित्राच्या साक्रामेंता मारी पाल मागला तिरवणेच्या साक्रामेंता मारी पाल मागला आणि आमकां आतां हरी एक पोटी ह्या पवित्र त्याला मारी पात आमकां मागतात बरी भलायकी बरेपण मेळच्या खातीर तर आतां ह्या पवित्र मागणी आमी घेवया ह्या मागणे मारी पात बरी भलायकी बरेपण आमच्या कुडींत आमच्या जिवितान वाळोवन दिवन आमी मागता आसतना परत त्याच पवित्र सत्य कृपेक आमकां अभिषेक करूं ह्या घडी आमी उलोवमान आमी हें तेल पवित्र तेलान आमी अभिषेक्त जावया दैविक सत्तेन म्हाका भरून घे पवित्र आत्म्या देवने नवे जीवित म्हाका लाभूं घे दितो म्हाका तुजी समजणी
शांती समाधान जीव जिणी धाडतो मजे तुझी साधेणी सेवक समचिय विश्वासणी पवित्र आत्म्या देवान ये देविक सत्यन माका बरोके पवित्र आत्म्या देवान ये नवे जीवित माका लाभोंके कष्टातल्यान तू सौकासायला बै रडतल्यान तू बुसावला बै तकलेल्यान तू विशेवला बै काळजांची तुझ्या मोगान पेटय कष्टातल्यान तू सौकासायला बै रडतल्यान तू बुसावन लावय तकलेल्यान तू विशेव लावय काळजांची तुझ्या मोगान पेटय पवित्र आत्म्या देवान ये दैविक सत्यन माका बरोके आत्म्या देवान ये नवे जीवित माका लाभोंके वाईच्या विघ्नांतले तू राखणवर अस्कत कुडीक तुझे मंदिर तू कर अंतस्करणान म्हज्या पिडार तू कर सगळी वाटेन दया तू सलय वाईच्या विघ्नांतले तू राखणवर अस्कत कोडीक तुझे मंदिर तुमकर अंतस्करण म्हज्या पिडार तुमकर सगळी वाटेन सदांच तूं चलय पवित्र आत्म्या देवान ये दैविक सत्यन बरोके आत्म्या देवान ये नवे जीवित माका लाभोंके पवित्र आत्म्या देवान ये दैविक सत्यन माका बरोके पवित्र आत्म्या देवान ये नवे जीवित माका लाभोंके दितू माका तुझी समजणी शांती समाधान जीव जिणी धाडतो म्हजेर तुझी साधेणी सेवक सांजीय विश्वासणी पवित्र आत्म्या देवान ये
सक्तीन म्हाका करूंक पवित्रात्म्या देवणे नवें जिवीत म्हाका लाभूंक नवें जिवीत म्हाका लाभूंक हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आमी दिमिगल्या मोगाचेनो सुमयाचे आशीर्वाद आमी घेवंक वेचा या फुडें एक घडीभर आमच्या खालसा मनान कितें तें सवा मागणी घेवन आज ह्या पवित्र थळाक आयल्यान परत एक पटी सुमयाच्या पांयंतळ आमी समर्पण करया. सुमी आमचें दूख पळयता, आमचे कश्ट ताका समजातात, आमचे ओझें तो हाळू करता. त्या देखून ताणें म्हणलें कश्टांतल्यान वजन वोवयतल्यान म्हजेच येया, हांव तुमकां दिता विशेव. आमचो विशेव तस्सो आमचें ओझें हाळू करचें ताणेंच. त्या देखून एक घडी तुमच्या मतीन काळजान कितें बोगनां आसात, दूख बेजारां आसा, सगळें ताच्या पांयंतळ आमी समर्पण करया. एक घडी आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया, विशेश तरान आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यां खातीर, गांवांत तशें परगांवांत आसलीं आमचीं भावंडां तांचो आमी उडास काडया मोगाचेनो. पयशिल्ल्या त्या गांवांत जावंक शिकतात, काम करतात, आमच्या खातीर कुटुंबा खातीर जायतीं जाणां कश्टातात, तांच्या खातीर विशेश तरान ह्या घडी आमी मागया. आमच्या कुटुंबांतल्या हर एक आसान्याचो, भुरग्यांचो, युवा जाणांचो, काजारी जोडी, प्रायवंतां, मालगडी आनी प्रत्येक जण पिडेस्त भावंडां तांचो उडास काडया, तांचे खातीर आमी मागया मोगाचेनो. आमचे कुटुंब ताच्या पांयंतळा, सुमयाच्या पांयंतळ हाडया, आमच्या कुटुंब ताच्या पांयंतळ समर्पण करून ह्या घडये विशेश तरान आमी मागया आमच्या कुटुंबा खातीर. कोण आमच्या लागीं मागूंक सांगलां, कोणाक आमी मागता म्हणून बसयलां, तांचोय उडास काडया, तांचे खातीर आमी परत एक घडीभर आमी मागया मोगाचेनो. मागया मुस्त जाणांनी म्हज्या कडेन मागूंक सांगलां, हर एकल्याक ह्या घडये तांच्या पांयंतळ आमी समर्पण करता मोगाचेनो. प्रत्येक जण एका भयणीक आमच्या ताणें आशिल्लें बरेंपण युकेन ताका मेळच्या खातीर, ताणें आशिल्लें तें नंबर वा सर्टिफिकेट ताका मेळच्या खातीर सुमी ताका विशेश तरान कुरपेन बरोवन दी, बेसांवांनी बरोवन दी म्हणून त्या भुरग्याक येन्नाय नंबर ताका मेळच्या खातीर विशेश तरान ह्या घडये आमी त्या आमच्या भयणी खातीर आमी मागया मोगाचेनो. आमची वैयक्तीक मागणी त्या सवा सक्कड सुमयाच्या पांयंतळ समर्पण करया. कोणा खातीर मागूंक जाय तांच्या खातीर ह्या घडये आमी मागया मोगाचेनो. हर एकल्या खातीर आमी मागया. आमचो सुमी आमकां दिता मागल्लें, त्या देखून सगळें आमची बेजाराई, दूख, कश्ट कितें आसा, पिडा शिडा, समस्या सगळें ताच्या पांयंतळ आमी समर्पण करून मागया आनी ताचे आशिर्वाद जोडूंक तयार जावन गावया गीत येद्या व्हड्या साक्रामेंतान. येद्या व्हडा साक्रामेंताक साश्टांग नमन करूया. पुर्विल्या त्या रूपा बदलाक नव्यो रिती आधार्या. सल्वन वेच्या असत विश्व्यांक बावाडताचे बळ दिव्या. जशे बापाक तशे पोताक उल्हासानी स्तुतीसा. पदवी महिमा ससना ससनाक एका ताळ्यान हसिता. तुका दोगांच्या स्पिरितान समसमी नवाडता. आमेन. प्रार्थुया.
येसू मिया जेजू क्रिस्ता ह्या विचित सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडोनेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर, जो जियेताय आनी राज करताय सासनाच्या सासना. आमेन. निमाणे गीत आम्ही गाऊया. सर्गींच्या राजात आपोने आयला, सकड तयार झाला. ससनाच्या जेवणाक सर्वांका पहिला पड जेवण केला. सर्गींच्या जेवणाक आपोने आयला, सकड तयार झाला. ससनाच्या जेवणाक सर्वांका पहिला वड जेवण केला. येया तुम्ही सोल्यकानो देवासमोर येया. रावा तुम्ही सबुर्ग्यानो बापाच्या त्या गोपा. येया तुम्ही भिजलेल्यानो रायाच्या त्या अंगणात. रावा तुम्ही सोप जानो बापाच्या त्या मानाक. सर्गींच्या राजात आपोने आयला, सकड तयार झाला. ससनाच्या जेवणात सर्वांका पहिला वड जेवण केला. ससनाच्या जेवणात सर्वांका पहिला वड जेवण केला. मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरे आशीर्वादी आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन निवारण आमच्या दुश्मनांतले बापाच्या पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.